बुधवारच्या पावसान वाळपयच्या खोतोडे पंचायत वाठारांतल्या लोकांचे व्हडा प्रमाण नुकसान जाला। बुधवारा सांजेच्या 4 वरांचेर पावस आनी वारो आयिल्ल्यान खोतोडे पंचायत वाठारांत रस्त्यावयल्यान झाडां पडलीं। कांय जाणांच्या घराचे पत्रे आनी खांबे मोडान पडले। पंचायत वाठारांतल्या लोकांचें नुकसान जाला। त्या लोकांक सरकारान आर्थीक मदत करची अशी मागणी थळावे पंच वांगडी सुंदरान केल्या। पण आता आमच्या पंचायती कडेन तेजे चालू आसा वादळ। कालच्यान 4:30 वादळ स्टार्ट जाला आनी शरद जोशी आहा पळय तेजे नुकसाण जालें भरपूर जाला। तरी बरें कितें वायट गजाल कितें घडोवंक ना। इतले वादळ जावन आमी आतां आश्चर्यचकीत की इतलें प्रकरण जावन आनी कितें हें जावंक ना म्हणून। आयज आमचो लायटीचो प्रॉब्लम सदांच असो गेल्या आठवड्याभर ते गडगडोण हे जावन आमकां लायटूच सारकी ना। 24 तास वचून म्हाका दिसता 10 तास आमकां लायट आसतना कंपल्सरी डेलीचीच गजाल जाल्या। आतां गडगडो जाला हे जाला आनी आतां हे वादळ ही वाटोळी कशी एकच दिशेन येयल्या सगळ्याक वादळ पसरोंक ना हे सरळ सरळ हेंच्या घरार हे वादळाचो अटॅक जाला आनी 1-2 ते 2.5 लाखा पर्यंत तांकां नुकसाण जालें। हांवें ते गव्हर्मेंटा कडेन आनी आमच्या जाण्या कडेन हांव पर्सनली वयतलें हे सगळें घेवन। प्लस आमचे आतां झेडओ येतले, फायर ब्रिगेड येयल्ले आसा, बिल्डींग सेक्शन म्हणजे आमचो तलाटी आतां रिपोर्ट करता तेज्या अनुसार जे ते सगळ्या खात्यांक हे सगळें वयतलें आनी ताका बेगींतल्या बेगीन ही नुकसाण भरपाई मेळची अशें हांव गव्हर्मेंटा लागीं मागतां। खोतोडे पंचायत वाठारांत रावपी शरद जोशीचे खूब नुकसान जाला। ताका सरकारान मदत करपाची गरज आसा अशें प्रमोद जोशी म्हणटा। एक मोठो भयानक वारो सुरू जालो म्हणजे हांव थंयच रावलो। फुडें येवन पळय जाल्यार शरद जोशीचे घराचें रूफ अख्खें रूफ उखलून कडेक पडलेलें आनी झाडां जे पडलेलीं ताका हिशोबच नासलो। जवळ जवळ 50-100 झाडां हेवटेन तेवटेन सगळ्या तुटून पडलेलीं आहा। मागीर हांवें रोखडो फायर ब्रिगेडाक फोन केलो आनी अर्द वरां सादारण ते येयले आनी तेंच्यांनी काम सुरू केलें। पूण सादारण 8-9 जायसर तेंच्यांनी जिवाची शर्त केली पूण तांकां काय शेवटी तेंच्या आवाक्या भायर आसलें तें काम। मागीर ते परत गेले आनी आयज सकाळी परत येयले ते आनी आयज जवळ जवळ उरलेलीं 200 झाडां आयज तेंच्यांनी मोकळी केल्या। ते कितें आहा शेवटी हो नैसर्गिक कोप पूण तरी पूण गरीब मनशांक गव्हर्मेंटान हात दिवपा जाय। कारण गरीब मनशान हे मोठ्या जिवाच्या आकांतान म्हणटा तशें रिणां काडून म्हणटा तशें हे तेणें घर उबें केल्लें। आतां अचानक तेच्या घराचें अख्खें रूफ गेल्या उपरांत तेचे सामकें तो वाऱ्यार पडल्या सारको जाला। तर गव्हर्मेंटान किंवा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान आनी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान हेका समजोन येवन स्वता सर्वे येवन करून जाता तितकी मॅक्झिमम ताका हेल्प करची अशें हांव मागतां। शरद जोशीक सुमार 1.5 लाख रुपयाचें नुकसान जाला अशें शरद जोशी म्हणटा। हे वारो अचानक सायक्लोन येयलो आनी कंप्लीट रूफच हें जावन गेलें घराचें छप्पर। साधारणशें कितलें नुकसान जालें आसतलें तुमकां? साधारण 1-1.5 लाखाचें सुमार। तशेंच आनी कितें पडझड बी जालें? आनी माड्यो बी ठिकाणात माड्यो बी 50 मोडली। ओके।